परिस्थिती गोंयची आसा. आतां मॉन्सून गोंयान IMDन सांगिल्लें की 27 प्लस मायनस इट वील रीच केरला आनी एज पर द ट्रेंड विदीन 1 वीक इट रिचीज टू गोवा. सो टेंटेटिवली एज पर IMD जर आमी पळयल्लें जाल्यार मॉन्सून गोंयान 4 ते 5 जुनाक येवपा आशिल्लो. आतां तें ब्लेसिंग इन डिसगायज काय आमचें बॅड लक काय गुड लक हांव नको, पूण एक सायक्लोनीक इफेक्ट आयलो. एक लो बेल्ट सद्या चल्ला. दॅट सायक्लोन इज सपोज टू हीट गोवा ऑन 23rd. ताजो इफेक्ट आमी कालच्यान पळयतात. लो प्रेशर जो बिल्ड जाला, दॅट लो प्रेशर हेज कॉज्ड गस्टी विंड्स येस्टरडे, सिवियर रेनफॉल अक्रॉस गोवा. आनी ताजो परिणाम कितें? ताजो परिणाम म्हणल्यार म्हापश्यां बुडलें. लोकांच्यो स्कुटरी आमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान पयल्यो स्कुटरी व्हांवून गेल्यो. मडगांव बुडलां. तालिगांव काल कोसळ्ळें. पणजेन आमी पळयलें की सगळे रस्ते बुडल्या. तेवटेन कुडचड्यार आमी पळयलें की ते सिवरेजीचे सम मारले ते ओवरफ्लो जाता. सो आज गोंयभर ही परिस्थिती एकदम बिकट आसा. कित्याक लागून? कित्याक डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी एवरी इयर सांगत आसा, डिजास्टर मॅनेजमेंटाची जी सरकाराची योजना आसा इज कंप्लीट कोलॅप्स. आनी ही शेटकावणी ह्या सरकाराक. पावस कदाचित प्रॉब्ली डिले जायत 4-5 दीस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून. पूण सरकारान पावसाची कितें अरेंजमेंट केला? ह्या मुख्यमंत्र्यान पावसाचो कितें अरेंजमेंट केल्लो हें म्हाका दिसता कालच्या गोंयच्या जनतेन पळयलें. सो ताजेर फोकस कर म्हूण सांग. भविश्यवाणी सांगपाक तूं कोण पॅरट रिडर न्ही. ती जनता डिसायड करतली. इतलोय घमंड म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक मस्तकाक मारपाक जायना वेर दे टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. लोक डिसायड करतले ह्या देशाचो प्रधानमंत्री कोण जातलो ही जनता ठरयतली. हे पॉलिटिशियन न्ही. गोंयची सद्या जी परिस्थिती आसा, आज प्रत्येक 30 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मारता. हाजेर विचारात तुमी ताका. काल सामकें पावस, एक दीस पावस पडून तेवटेन रवींद्र भवन कोसळटा, व्हांवता. थंय आमी पयलें होणा बस स्टँडाच्या मुखार एक इलेक्ट्रिशियन लायनमॅनाचो जीव वता. हाजेर उलय म्हूण सांग. नाका आशिल्ले टॉपीक घेवन म्हाका दिसता लोकांक मिसगायड करचें न्ही. हें सरकाराचें तेंच मायंडसेट, तेंच धोरण की जे कोर इश्यूज आसात ते खंय तरी डायवर्ट करपाक लोकांक मिसगायड करप, लोकांक रॉंग फॅक्ट सांगप. हांकां पयलीं हिस्ट्रीच खबर ना मरे गोंयची. ते म्हाका दिसता हें मुख्यमंत्र्यान जर तो स्टेटमेंट केला जाल्यार वी कंडेम दॅट. आय थिंक ही हॅज नो रायट टू टॉक ऑन दीस इश्यूज. ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. ही हॅज टू लूक इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटीव विच इज ए कंप्लीट कोलॅप्स. लॉ अँड ऑर्डर इज कंप्लीट कोलॅप्स. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की पुलिसाकूच मारता मरे लोक. ताचें कितें एक्शन जालें आजून कोणाक खबर ना.